नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. केप्यां उपजिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीचो फाटल्या वटेनचो कोसळ्ळो स्लॅब. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच जावंक ना दुखापत. साजुजेदी आरियल पंचायती लागसार सेंट जोसेफ पुतळ्याची मोडतोड करपाच्या प्रकरणात 36 वर्सांच्या तरणाट्याक अटक. मायणा कुट्टरी पुलिशेची कारवाय. पोळे चेकपोस्टार उबारिल्ल्या पब्लीक टॉयलेटीची जाल्या अवतिकाय. वाठारांत वाडला रान. प्रवाशांची जाता गैरसोय. सरकारान घालचें लक्ष. नागरिकांची मागणी. मॉन्सुना पयलीं कांय वेळ पडिल्ल्या पावसान पणजे बस स्टँडा लागसार साचला उदक. ड्रेनेज व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेचेर आनी देखरेखीचेर उप्रासल्यात प्रस्न. राज्यांतल्यो सगळ्यो अँब्युलन्स जोडटले 108 सेवेकडेन. 11 जून सावन दोनूय जिल्लो हॉस्पिटलांनी केमोथेरपी सेवा करतले सुरू. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची म्हायती. आनी म्हापशा दरोडो प्रकरणात 6 दुबावीत आरोपीक अटक करून हाडलो गोंयांत. न्यायालयान फर्मायली 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण. आता पळोवयात खबरो विस्तारान. साजुजेदी आरियल पंचायती लागसार सेंट जोसेफ हांच्या पुतळ्याची मोडतोड करपाच्या प्रकरणात मायना कुट्टरी पुलिशेन 36 वर्सांच्या तरणाट्याक अटक केल्या. राहुल सिंग चौहान अशें ह्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. तो मूळ उत्तर प्रदेशांतलो आसून तो रुमडामोळ हांगासरल्या एका हॉटेलांत कामाक आशिल्लो खंय. सीसीटीव्ही फुटेजीच्या आदाराचेर पुलिशेन ताका अटक केली. दुबावितान आपलो गुन्यांव मान्य केला. हे कृत्य करतना आपूण सोऱ्याच्या नशेंत आशिल्लो अशें ताणें सांगिल्ल्याचें मुखार आयलां. फुडलो तपास सुरू आसा. साजुजेदी आरियल हांगा जो मुर्ती फोडपाचो प्रकरण जाल्लें, डॅमेज करपाचें वॅन्डलायझेशन प्रकरण जाल्लें, जो स्टॅच्यू आशिल्लो पंचायतीच्या मुखार सेंट जोसेफ हाजो, आनी तो रातचो पयर रातचो फोडलो, अज्ञात लोकांनी फोडलो. ताजे नंतर मायना कुट्टरी पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू केलें. सीसीटीव्हीचे आधार घेतलो आनी सीसीटीव्हीचेर तांकां एक मनीस दिसून आयलो. ताजी आयडेंटिटी जेन्ना पडली तेन्ना तांणी काल राती उसरा ह्या भुरग्याक अटक केली. त्या भुरग्याचें नांव आसा राहुल सिंग चौहान. हो मूळ उत्तर प्रदेश हांगचो आनी तो रुमडामळ एका हॉटेलांत काम करतालो. जेन्ना ताका धरून क्वेशनिंग केलें तेन्ना ताणें मान्य केलें की आपणे ही मुर्ती मोडिल्ली. अजून पर्यंत कित्याक मोडल्या हें अजून कळपाक मार्ग ना. काल राती उसरा ताका मायना कुट्टरी पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. फुडलो तपास जो आसा तो पुलीस करतात. ताका आज मायना कुट्टरी पुलीस कोर्टा मुखार रिमांडा खातीर प्रोड्यूस करतले आनी ताचे नंतर फुडली कारवाई जातली. म्हणटकीर टी खातीर मडगांवचें नांव गौरव प्रभू आसा. पणजे हलक्या स्वरुपाचो पावस पडल्या उपरांत अटल सेतूक जोडिल्ल्या ड्रेनेज पायपांतल्यान आयिल्लें उदक रस्त्यार सांठोवन उरता. हे खातीर वाहन चलोवपी आनी लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. अजून गोंयांत मॉन्सून पुरायपणान दाखल जावंक नासतना ही परिस्थिती जाल्यार मागीर कितें परिस्थिती जातली असो प्रस्न थळाव्यांनी केला. ड्रेनेज व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेचेर आनी देखरेखीचेर प्रस्न उप्रासल्यात. आम्ही आता सद्याक बस स्टँड पॅन्टीन. तुम्ही पळयता हिंगा उदक वयर सरलेलें म्हजे फाटल्यान. हें उदक जावन आसा हे वयले ब्रीज. तुमकां दाखयता हो ब्रीज, ओवर हेड ब्रीज आहा पळय. हे पळय हे पायपां वयर लायल्या पळय ड्रेनेजीची, ती पायपांतल्यान उदक सकयल पडटा आनी रस्त्याचेर येता. तुम्ही पळयता ते आतां हो ब्रीज, आतां ब्रीज हो न्यू बांदलेलो तो, ते ओवर ते पुलाचेर जे उदक वता आनी ते सकयल वता आनी हे पळय
हांगासर रस्त्याचेर येता हिरा पेट्रोल पंप जो आसा तेजे ऑपोजीट सदांच आमी पळयता वर्साच्या वर्सा पावसाक बुडटा ताजे कारण जावन आसा वयल्यान ब्रिजाचे उदक सकयल पडटा आनी ते उदक वचपाक सकयल ड्रेनेज ना. राज्यांतली आपत्कालीन वैजकी सेवा अदीक नेटान करपा खातीर गोंयांत कार्यरत आशिल्ले सगळे स्वतंत्र अँब्युलन्स आतां 108 ह्या आपत्कालीन सेवेकडेन जोडटले अशी घोशणा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केली. म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत घडिल्ल्या 20 खंडीत प्रकाराची भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गंभीर दखल घेवन हॉस्पिटलाक भेट दिली. तशेंच कॅन्सराच्या दुयेंत्यांक खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्लो हॉस्पिटलांनी 11 जुना सावन केमोथेरपी सेवा सुरू करतले अशी म्हायती मंत्र्यान दिल्या. हांव डॉक्टराक मेळपाक एनी दीस आयिल्लो डॉक्टरांचे मेळप आनी तुमी जेन्ना सदां म्हणटा न्ही कांय गोश्टी आतां जाग्यार आमी घालपाचे ऑलरेडी आतां हाय डिपेंडन्सी युनिटाचे तिका जे कितें स्टाफ जाय आनी तिका इक्विपमेंट डॉक्टर मुंजन सांगलेले आसा ते दिवं जाय. अँब्युलन्स आमी 108 आमी डिसिजन ऑलरेडी घेतल्या की अँब्युलन्स म्हणटा ते आमी आमचे अंडर दवरपाचे ना ते 108चे अंडर दवरपाचे. तुमकां खबर आहा ह्यो सगळ्यो गोश्टी प्लस आमचे डॉक्टर्सांचे कितें ग्रिव्हन्सीस आहा आनी कितें कितें तांकां लागता ते पळोवपाक जाय. कांय आमचे डॉक्टर एकदम बरे गोश्टी करतात आनी पयलीं सारके ना पूण खुबश्यो गोश्टी आतां सिटी स्कॅन ऑलरेडी ऑन द वे आहा. ते सिटी स्कॅन एकदा जाग्यार आयले आयज हांगा मागीर स्ट्रोक पेशंट आनी इतर कांय पेशंटाक आमी थ्रोम्बोलायज करूंक शकतले ऑन द स्पॉट. गोवा इज ओनली स्टेट इज थ्रोम्बोलायझींग आमी थ्रोम्बोलायज करता आमचे ह्यो सगळ्यो गोश्टी आनी स्ट्रोक पेशंटाक बी मदत जातली. पूण कांय गोश्टी मातशी डिले जाल्या पूण ते जाग्यार घालपाक जाय म्हणून आयज मुद्दम सांगले आयजूच मिटींग घेवन आल्या ते तशेंच उरता मागीर. ऑलरेडी डॉक्टरान प्रपोजल मूव केल्या रिक्वायरमेंट वाडला. फाल्यां प्रणव भट कडेन म्हाजी मिटींग जातली आनी सेक्रेटरी हेल्थ कडेन आनी तांकां सांगलेले रिक्वेस्ट केला डॉक्टर मेडिकल सुपरिटेंडंटाक की मेल धाडून दी म्हणून फाल्यां सकाळी. मेल धाडल्या उपरांत मागीर आमी आमच्या लोकां खातीर कितें बरें आमी करूं शकता ते करपाचो आमचो प्रयत्न. इंजिनियर आतां इंजिनियरान ऑलरेडी सांगलें 4 वरां लायट ना. बरोबर आहा ते कितें तरी ते सिस्टमिकली फेलियर आशिल्ली. इट्स नॉट द हॉस्पिटल्स फेलियर इट इज द मेकॅनिक इट हॅज टू सो मॅन्युअल आनी कितें म्हणटा ताका टेक्निकल ऑटो ते जनरेटर ते स्विच कितें म्हणटा ते स्विच ऑन ऑटोमॅटिकली जावंक जाय म्हणून मॅन्युअल ते दवरले. आमचे कडेन एजन्सी हांगा आहा त्या भुरग्याक आमी ट्रेन करून म्हणजे ते अशी घटना घडल्या कितें रिस्की गोश्ट्यो म्हणून आमी इंटरनल आमी इन्क्वायरी इनिशिएट केल्या. डॉक्टर सांगतले आमकां कितें घडलें कितें ना ते बी इंजिनियर सांगतले ते सोल्युशन कितें काडलें तेणी ऑलरेडी ताका खबर ते ऑलरेडी विशय ते सॉर्ट आउट. 108चे अंडर सगळे अँब्युलन्स सर्व्हिस घालतले. अकाउंटेबिलिटी तुमकां जर जाय तर एक हायर अँड फायर बेसीसचेर आसपाक जाय नाल्यार आमकां ते प्रॉब्लेम जाता. तिका 4 अँब्युलन्सीस जाय हांगा एट स्टेशन हियर इटसेल्फ. ते 108चे अंडर आमी घेवन आमी हांगाच दवरतले ते अँब्युलन्स. पूण टिका ती म्हणजे दोज विल बी नॉट लायक ऑन दिस विल बी डेडिकेटेड अंडर 108 म्हणजे ओव्हरऑल गोवाचे अँब्युलन्सीस सर्व्हिसेस विल मर्ज इट विथ 108. इट इज नेसेसरी. म्हापशा दरोडा प्रकरणात गुन्ह्या फाट्यान 6 दुबावित आरोपी मोहम्मद नजारीक अटक करून गोंयांत हाडपाक येस मेळयले. उपरांत त्या दुबावित आरोपीक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण फर्मायली. हाचे आदी गुन्ह्या फाट्यान दोनापावला दरोडा प्रकरणात 5 बांगलादेशी नागरिकांक अटक केल्ली. दिल्ली पुलिसाच्या मजतीन कारवाय करून ह्या 5 दुबावित आरोपींक अटक केल्ले. केप्यां उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीचो फाटल्या वटेनचो स्लॅब कोसळपाची घडणूक घडली. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावना. मात सरकारी इमारतीच्या अशा अव्यवस्थेविशीं हुस्को निर्माण जाला. पळयात. तुम्ही पळयता म्हाजी फाटल्यान जी बिल्डींग आसा ती डेप्युटी कलेक्टर केपें आसा आनी ह्या बिल्डिंगे बद्दल वारंवार क्वेशन येता आनी आयज तेजी एक क्षण तुमकां पळोवपाक मेळ्ळा की फाटली जे स्लॅब आसा म्हणल्यार जी भायली भाग आसा तो कोसळ्ळो आसा आनी तुमी पळयता तशेंच हे बिल्डिंगे वारंवार टचअप करतात काम करता
पूण एक्झॅक्टली हे बिल्डिंगेची क्षमता कितली आसा ही खरी उबी रावूं शकता. जी म्हाका दिसता 5-6 ऑफिसां आसा भितर तेंचेर खंय तरी आयज घटना घडल्या स्लॅब कोसळ्ळा तांकां सुद्दां तेंगेच्या जिवाचो भंय निर्माण जाल्लो आसा. कित्याक ही बिल्डींग आसा तुमी पळयता हांगा प्लास्टर करतात, भितरल्यान क्रॅक जाल्ले हें करता. आतां म्हाजी फाटल्यान आनीक हे सायडीन एक क्रॅक जाल्ले आसा ते बी मोडपाची स्थिती आसा. म्हणटरी जे PWD बिल्डींग आसा ती खरेंच हे बिल्डिंगेची कितें परिस्थिती आसा ती समजूं शकली आसा काय ना हो प्रश्न आसा. कित्याक फाल्यां जर ही बिल्डींग अकस्मात जर कोसळ्ळी जेतून हांगा एक कमी 200-300 गव्हर्मेंट स्टाफ आसा बाकीच्या ते खंय तरी तेंचो जीव धोक्यां येवं शकता. हेका लागून हेजेर ताबडतोब सरकारी जी यंत्रणा आसा डेप्युटी कलेक्टर जो आसा हे मामलेदार आसा तेणी हेजेर लक्ष घालून हेजी कितें तो सोक्षमोक्ष काडपा जाय. हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. 2047 मेरेन भारत देश जगातली व्हडली ताकद जातली असो विश्वास राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी उक्तायला. दिवचले भाजपा महिला आनी युवा मोर्चाची कार्यकारिणी जाहीर केले उपरांत तानावडे मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. अर्चना गायकवाड हांच्या अध्यक्षतेखाला दिवचल भाजपा महिला मोर्चा जाल्यार दत्तराज माशेलकार हांच्या अध्यक्षतेखाला युवा मोर्चाची कार्यकारिणी संघटित केल्या. ज्या तरेन ह्या देशाचे नेतृत्व नरेंद्र मोदीजी फुडें व्हरतात 2014चो विशय करात कारण आज जर आमी कोणाक सांगले आसत 2014 आज जो भुरगो 20 वर्सांचो 22 वर्सांचो जाला तेका 2014 पयलीं देशांत कितें आसलें खबर आसना. पण आमी ते परत परत सांगूंक जाय. आमी जे कितें करतात हे आमी लोकांक सांगचें पडटलें. आमी जो पर्यंत सांगना तो पर्यंत लोकांक कळचें ना. आमचे सरकार ज्यो स्किमी दिता आमी बऱ्याचदा पळयतात की आमी स्कीम दिता तरी कालांतरान लोकांक दिसपाक लागता की ते म्हजो अधिकार सरकारान दिवपाकूच जाय. पण ते लोक विसरतात काँग्रेस जेन्ना सत्तेर आले हेंकां म्हणना हे ते सांगना. आनी 2014 पयलीं ह्या देशाची परिस्थिती कितें आशिल्ली आमी पळयतात केंद्रा भितर प्रत्येक म्हयन्या भितर एक नवीन स्कॅम भायर सरतालो. पण तुम्ही आमी प्रामाणीकपणान पळयात 2014 नंतर आता पर्यंत एक सुद्धा डाग हो नरेंद्र मोदीजीचेर कोण दाखोवपाक शकना. तेंचे सोडच पण त्यांच्या बरोबर राहिलेले मंत्री जे असतात त्यांचे सुद्धा एक डाग लागला. आणि हे सगळे करता आसतना उगीच बसले अशें न्ही. कोण तरी खुर्चेर बसल्याने कांयच करूं ना जाल्यार जायना. पण खुर्चेर बसून जो कार्यालय करून करतात जे ह्या देश फुडें व्हरपाक लागून काम करतात अशा मनशाचें विजन जेन्ना आसता बरें क्लीन विजन अशा वेळाचेरूच देश आमचो फुडें वचपाक शकता. आनी म्हणून देशाक फुडें व्हरता आसतना ह्या देशाचो डेव्हलपमेंट करपाकूच जाय. पण डेव्हलपमेंट जर केलो आसत आनी मनशाचो विकास जालो नासत जाल्यार देश फुडें वचपाक शकना. नरेंद्र मोदीचे म्हणणे आसा की विकसीत भारत 2047 आमचे मुख्यमंत्री म्हणटात आमचे गोंय हे विकसीत जावं जाय 2037. कांय गोंय धाकटें आसा. गोंयचो GDP ऑल इंडिया जर पळयलो जाल्यार आमी हायेस्ट आसा. आनी धाकटे गोंयांक फुडें व्हरपाक जाय म्हणून आमी 2037 या 2037 पर्यंत भारत आमचे गोंय हे जगात देशांतले नंबर 1 राज्य जावपाक जाय हे आमचें विजन आसा. आज तुमकां खबर आसा सरकाराचे कितकेशे स्किमी आसा. आता ते निवेशक डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी कितकेशे स्किमी आसतात लोकांक खबर नासता. आज आमदार म्हणून प्रत्येका कडेन पावूंक शकना. ही जी पुराय टीम आसा खंयचोय मोर्चा आसूं तो SC मोर्चा आसूं OBC मोर्चा आसूं महिला मोर्चा आसूं युवा मोर्चा आसूं हे जे त्या आमदाराचे आज तुम्ही म्हजे डोळे आसा तुमचे हात आसा आणि म्हजे हात जर बळकट तुम्हीच करू शकता. आमदार स्वतः एकटो विकास करू शकना. आमदाराकडे एकट्याकडे कशेंच काम जावचें ना. म्हणून भारतीय जनता पार्टीची संघटना सदांच काम करीत आसता. कितें जर फक्त युवा खास करून फक्त सोशल मिडियाचेर ऍक्टिव्ह जावंक जायना. सोशल मिडियाचेर ऍक्टिव्ह आसपाचे पण लोकांची वचून गावागावांनी घरा खंय कामाक भायर आमचे सदांच भारतीय जनता पार्टीचे ब्रीद वाक्य एक आसा तुम्ही फक्त तुमचं बूथ जिखा बाकीचे काय करू नका. तुम्हाला जर जबरदस्त चौथ्या बुथार आसा जाल्यार त्या बुथावयले अध्यक्ष त्या बुथावयले आमचो मन की बात प्रमुख आसूं किंवा आनी कोणी आसूं किंवा आमचो युवा कार्यकर्तो आसूं किंवा आमची महिला आसूं आणि आम्ही जेन्ना ही टीम आमच्या पार्टी निवडलेली आसा तेन्ना अशें केल्लें आसा की वचत बुथार कोण ना कोण तरी मेंबर आसा सगळ्या घटकांक आमी बरोबर घेतलेले आसा. अशें तिणें एका घेतलेले. वेटलँड प्राधिकरणाक 40 लाख रुपयांच्या निधीक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी दिली.
या निधींतल्यान वेटलँड क्षेत्रांचे डिजिटल प्रमाणीकरण, भौतीक सत्यापन, भौतीक मर्यादा आनी शिमेचेर फातर उबारपाचें काम करतले, अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. At the Amona Kepe, from the WRD department to the Government College of Arts, Science and Commerce, Kepe, हांच्या खातीर आमी लँड ट्रान्सफर केल्ली आसा. लँड इट्स टोटल लँड 20,245 स्क्वेअर मिटर कॉलेजी खातीर. एडिशनल थंय हॉस्टेल बांदपाक सुरू आहा. ओवरऑल कॉलेजीची डेव्हलपमेंट बाकीचे कडेन सुरू आहा. अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्रायव्हर थ्रू द गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन into the Department of the Legal and Metrology. Sanction of amount 40 lakhs rupees for the Goa State Wetland Authority for the work of digital validation, ground truthing, physical deletions and putting of the demarcation stone for the notified wetland in Goa towards the compliances of the Honorable Supreme Court compliances pramane. Approval of the revised development master plan for the site of the ruins of including the tank of the temple of the Malsa at Verna, Salsett, Goa. Transfer of the government land of advising 5,150 square meter from the in a Malkana village to the fire and emergency service for the setup of the fire station. गोंयांत एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया वेगान करची अशी मागणी एसटी फुडाऱ्यांनी केल्या. हे विशीं एसटी फुडाऱ्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां निवेदन सादर केलें. ह्या प्रस्नाचेर मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाला शिष्टमंडळ बेगीनूच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतले, अशें फुडाऱ्यांनी स्पश्ट केलां. पळयात. एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया वेगान करची अशी मागणी करीत एसटी फुडाऱ्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां निवेदन सादर केलें. बुधवारा दामू नायक हांच्या घराकडे एसटी फुडाऱ्यांची म्हत्वाची बसका जाली. हे वेळार मंत्री रमेश तवडकार, सभापती गणेश गांवकार, आमदार गोविंद गावडे, आंतोन वाज, प्रकाश वेळीप आनी वासुदेव मेंगांवकर हजर आशिल्ले. पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटी खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो विशय आसा न्ही, एक लॉंग पेंडिंग विशय आशिल्लो आनी त्या विशया संदर्भात जर विचार केलो जायत न्ही की गोवा सरकारान मान्यता दिवन राज्यसभेक लोकसभेक मान्यता दिवन ह्या विशया संदर्भात राष्ट्रपतीन एसेंट दिवन सादारणशे 4 महिने जाले आनी लॉ डिपार्टमेंटान वेट केले. ताका एक सादें सुटसुटीत म्हणटा कशें एक नोटिफिकेशन इश्यू करपाचो विशय आसा आनी त्यामुळे एक फाटल्या अनेक दिसां भितर आमी एक विशय चालू आशिल्लो तो म्हणटकीर की ह्या विशया संदर्भात आमचे गृहमंत्री अमित शहाजी मेळप आणि त्या विशया संदर्भात ते डायरेक्शन दी अशें सांगप आणि त्यामुळेच आमचे माननीय अर्थे पार्टीच्या दृश्टिकोनाच्या विचार केलो जायत न्ही. सगळ्या हायस्ट ऑथॉरिटी म्हणजे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक म्हणजे कांय विशय आमकांय लागून तो पेंडिंग उरतालो कारण थोडोसो म्हणजे फाटल्या दिसांक 2 तारखेक अपॉइंटमेंट फिक्स जाता अशें विशय आशिल्लो आनी त्यामुळे की फुडल्या ताबडतोब ती एक अपॉइंटमेंट फिक्स जावची आणि जेणे करून तो विशय म्हणजे अमित शहाजी मेळचें आणि ताका एक डायरेक्शन दिवचें एक रिक्वेस्ट करपा खातीर आमी मुद्दम आज सगळे आमचे 4 आमदार म्हणजे मान्य आमचे सभापती गणेश भाऊ तशेंच आमचे आमदार गोविंद गावडे तशेंच आदले मंत्री प्रकाश वेळीप आमचे हातून बाब आदले आमदार आमचे वासू मेंगांवकर आमी ह्या कम्युनिटीचे जे टॉप लिडर जे आसा आमी ह्या विशया संदर्भात किंवा कम्युनिटीच्या हिता खातीर म्हणजे पार्टीच्या हिता खातीर आणि राज्याच्या विकासा खातीरच्याच न्ही आमी एकसंग आसा हें आमी आमचे मान्य अध्यक्ष हांकां सांगप. एसटीच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीची भूमिका ठाम आसा आनी तांकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय ह्या भुमिकेच्यान पयर कोर कमिटीचे मिटिंगेनी आमचो ताचो ठराव जालो. ताजे नंतर ती प्रक्रिया फास्ट जावपाक जाय म्हणून हांगसरले थळावे इलेक्शन जे कमिशन आसा तांचे कडेन एक डेलिगेशन आसा तें दिवन तांकां मेमोरंडम दिलो. जो मेमोरंडम तांणी दिल्ली धाडूंक जाय इलेक्शन कमिशनाक की ती प्रक्रिया जी आसा ती प्रक्रिया बी जावची. त्याच बरोबर मुख्यमंत्री आनी आमी दिल्ली वचून माननीय अमित शहाजी हांची भेट घेवप हें ठरलें पण काही कामाच्या हातून ती आमची काल आमची ती भेट आसा ती टफ खूब जाली आनी ती आतां फुडें येणाऱ्या ह्या म्हयन्यान केन्ना तरी जातली. आणि एकंदर हो जो विशय जो आसा तो विशय तांच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भात आसा आनी ताजेर मागीर सरकारान योग्य भूमिका घेवप इतले पर्यंत ठरलें आसा त्या प्रक्रियेंतल्यान आमी फुडें वतले.
आयज BJPचे ST लिडर त्याच बरोबर इंडिपेंडंट MLA अतुल गांवकार हांचे शिष्टमंडळान भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां तांच्या ऑफिसाक एक मेमोरंडम सबमीट केल्लें आसा. ह्या मेमोरंडमाक म्हणिल्लें आसा की ST रिजर्वेशनाचें बिल जें पेंडींग उरलां, जें राज्यसभेक आनीक लोकसभेक पास जाल्लें आसा तें पेंडींग उरलां, तें बेगींतले बेगीन चालीक रावचें आनी येणाऱ्या विधानसभेक गोंयाक ST रिजर्वेशन जें आसा तें दिवचें, पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा तें दिवचें. त्या प्रमाणे तांची फुडली काही दिसां भितर शिष्टमंडळ जें मुख्यमंत्र्या अंडर शिष्टमंडळ ST लिडरांचें शिष्टमंडळ त्याच बरोबर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आनीक भाजपाचे नेते हे गृहमंत्री अमित शाह हांकां मेळटले आनीक हे जे बेगींतले बेगीन वाटेक चालीक लावपाचें आसा ताजें लावचें म्हूण मागणी करतले. तांकां कॉन्फिडन्स आसा. रमेश चवडकरान सांगिल्ले प्रमाणे तांकां फूल कॉन्फिडन्स आसा की येणाऱ्या विधानसभेक ST कम्युनिटीक रिजर्वेशन जें आसा तें पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा तें मेळटलें. खंयच्या मतदारसंघाक हें अजून ठरलें ना, कारण पर्संटेज आसा त्या प्रमाणे ह्या मतदारसंघाक मेळटलें. तांचे म्हणण्या प्रमाणे जवळ जवळ 4 मतदारसंघ आसात. हे 4 मतदारसंघाक तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळटलें. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्षान सांगलां की तेय आशावादी आसात की 100% BJPच्याच अंडर ST कम्युनिटी आसा तांकां न्याय मेळटलो, तांकां पॉलिटिकल तांची जी लॉंग पेंडींग मागणी आसा ती कंप्लीट जातली. मजगती ST फुडाऱ्यांचे शिष्टमंडळ आपल्याक मेळ्ळे आनी ST आरक्षणा संबंधी अधिसुचोवणे विशीं एक निवेदन सादर केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. ही प्रक्रिया बेगीनूच पुराय जावची अशी आमची इत्सा आसा अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. आयकात. ST आरक्षण जे आहा पळय न्ही हें एकदां नोटिफिकेशन आनी इलेक्शन कमिशन हेंच्या कडल्यान ठरयतलें. हांव खंयचेच मतदारसंघ नोटिफाय करिना, ते इलेक्शन कमिशन आनी हेजेर नोटिफिकेशनाचेर तेजेर सगळ्यांचे डिपेंड. म्हाका आत्तां स्पीकर गणेश गांवकर, रमेश चवडकर, गोविंद गावडे, आंतोन आनी तेंचे STचे डेलिगेशन म्हाका हे निवेदन दिवन गेले की तेंचे जे नोटिफिकेशन्स उरलां तें काडपाक जाय. म्हजो आमचोय प्रयत्न आसा सरकारा कडल्यान की तें नोटिफिकेशन काडचें म्हूण. तेंच तें जाता केलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. निमणे 3 जूनाक DK शिवकुमार हांणी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. तांच्या बरोबर कांय आमदारांनी लेगीत मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. DK शिवकुमार हांचे सोपूतविधी सुवाळ्याक फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी हजेरी लायली. मात थंय गोंय काँग्रेसीचे एकूय फुडारी दिश्टी पडूना. मॉन्सूनाच्या पावसाक कळाव जाल्ल्यान राज्यांतल्या मुखेल धरणांतलो उदकाचो सांठो नेटान उणो जायत आसा. मजगती हणजूण आनी पंचवाडी धरणांतल्या उदकाची पातळी 1 म्हयनो पावसारखी आसा, जाल्यार सळावली धरणांत 2 म्हयन्यांचो सांठो उपलब्ध आसा. गरज पडल्यार कच्च्या उदकाची पुरवण करपाक आपले खातें पुरायपणान सक्षम आसा अशें मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. गोंयांत मान्सूनच्या पावसाक कळाव जाल्ल्यान राज्यांतल्या मुखेल धरणांतलो उदकाचो सांठो नेटान उणो जायत आसा. हणजून धरणाचो सांठो 14% जाला, देखून सत्तरी आनी दिवचल म्हालांतल्या उदका पुरवणे विशीं हुस्को निर्माण जाला. सळावले धरणांत 29%, तिळारी धरणांत 32% सांठो आसा. मजगती हणजूण आनी पंचवाडी धरणांतल्या उदकाची पातळी 1 म्हयनो पावा सारकी आसा, जाल्यार सळावली धरणांत 2 म्हयन्याचो सांठो उपलब्ध आसा अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर सांगता. जरी पावसाक 1 म्हयनो कळाव जालो तरी गरज पडल्यार कच्चे उदकाची पुरवण करपाक आपले खातें पुरायपणान सक्षम आसा अशें मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. एक क्लियर सांगता, डॅमाक आमचे कडेन जवळ जवळ म्हयनेभर पावपाचें उदक आसा. परत प्रश्न विचारून लोकांक पॅनिकी करनाकात. लोकांक पॅनिकी करनाकात. उदक आमचे कडेन 1 म्हयन्याचे कमीत कमी 1 म्हयन्याचें उदक पंचवाडी आसा आनी अंजुना डॅमाक आसा. हांव क्लियर सांगता. साळावली डॅमाक आमचे कडेन जवळ जवळ 2 म्हयन्याचें मायज उदक आसा. एक लक्षात घेयात, एक थोडेशें एक हें तयार करपाचें चलता. इज बॅड. म्हणजे म्हाजी क्लियर हें आसा, 1 म्हयन्याचो स्टॉक आमचे कडेन आसा. तरी आसतना समजा पावस 1 म्हयनो पडलो ना आनी कितें करपाक जर जाय, आमी माय डिपार्टमेंट इज कॅपेबल ऑफ प्रोवायडींग रॉ वॉटर. खंय जाय तें रॉ वॉटर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
मडगाव कारवार राष्ट्रीय महामार्ग 66 वयल्यान वचपी टँकर उंथलो. ह्या अपघातान टँकर चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. आमी सद्याक आसात पाडी घोड्यावळ हांगसर, जो भाग बेनोड्या सावन हांगा पडटा. नॅशनल हायवे 66 मडगांव सावन कारवार वचपी हो रोड. ह्या जाग्यार एक मोठो टँकर जो आसा तो अकस्मात एक सायडीक कलंडला, संपूर्णपणे रस्त्याच्या कडेक पडला. कांय जाणांचें मत आसलें की हो HP सिलिंडर म्हण, टँकर म्हण, पूण सुदैवान हो HP न्हू. ही जावन आसा कौष्टिक सोडा, जी कर्नाटकांतल्यान येवन महाराष्ट्रान नांदेड ह्या भागान वयताली. ड्रायव्हर सद्या इंजर्ड आसा. कुंकळी पोलीस स्टेशनाच्या पुलिसांनी सद्याक ताका बाळ्ळी हॉस्पिटलांत ताका प्राथमीक उपचारा खातीर व्हेला. कोणाकच कांय जालें ना. तरीकय हो टँकर हांगासर पडल्यान ताबडतोब हो टँकर काडचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार. गोंयांतल्या नामनेच्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठान भक्त आनी पर्यटकां खातीर नवो ड्रेस कोड चालीक लायला. हो निर्णय मठाची पवित्रताय आनी धर्मीक परंपरा तिगोवन दवरपा खातीर घेतला आनी ह्यान फुडें सगळ्या भोंवडेकारांनी एक खाशेली ड्रेस कोड पद्दत पाळप सक्तीचें थारतलें. पळयात. गोंयच्या काणकोण पर्तगाळी वाठारांत आशिल्ल्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठान सगळ्या भोंवडेकारांक ड्रेस कोड संहिता चालीक लावपाचो निर्णय घेतला. पयलीं हो नेम फकत समाजांतल्या वांगड्यांक लागू जातालो, पूण आतां मठाक भेट दिवपी सगळ्या भक्तांक आनी पर्यटकांकय ताचो पाळो करचो पडटलो. नव्या नेमा प्रमाण दादल्यांनी धवी धोती वा लुंगी घालची पडटली, जाल्यार बायलांक साडी वा सलवार कमीज घालचे पडटले. जीन्स, शॉर्ट, टी शर्ट तशेंच रंगीत लुंगी वा धोती हे ड्रेस कोडाचे उल्लंघन मानतले. मठाच्या सुत्रांनी माहिती दिल्या की हे ड्रेस कोड संहिता पयलींच मठाच्या संबंधीत आशिल्ल्या चडशा देवळांनी चालीक लायल्या. गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठ हो गोंय, कर्नाटक आनी केरळ राज्यांत पातळिल्ल्या गौड सरस्वत ब्राह्मण समाजाची एक मुखेल आध्यात्मीक संस्था मानतात. धार्मीक थळांची पवित्रताय आनी परंपरा तिगोवन दवरपाच्या हेतान हो निर्णय घेतला अशें मठाचे प्रशासन सांगता. पूण ह्या नव्या वेशभूषेक भक्तांचो आनी पर्यटकांचो कसो प्रतिसाद मेळटा ते पळोवप महत्वाचे थारतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचे टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम